पास्काच्या सतोळ्यांतलो शुक्रार. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 21 वळी 1 ते 14. त्या उपरांत तिबेरियासाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे परी तो दिश्टी पडतालो. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणटालो तोमास, गलियांतल्या कानाचो नाथानिएल, जेबेदेवाचो पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हटलें, हांव मासळी मारूंक वेता. तांणी ताका म्हटलें, आमी तुजे बराबर येता. ते गेले आनी व्हड्यान चडले, पूण ती राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हटलें, इश्टानो, मासळी कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जाप दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासळी पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासळी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हटलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपले आंगले पेंटाक बांदले, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दर्यान उडकी मारली. पूण मासळेन भरलेली रांपोण ओडीत ओडीत येर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना आनी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उजार दवरलेलो मासळी. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी आतां धरल्या तातली बरी मासळी हांगा हाडात. व्हड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. 153 व्हडल्या मासळींनी भरलेली आसली. इतल्यो व्हड मासळ्यो आसतनाय रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हटलें, नाश्त्याक घेयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नाश्त्याक बसलेल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळी दिली. मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही 3री फावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.